श्री संस्था गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठाचे 24वे मठाधिपती परमपूज्य श्रीमद विद्याधीश तीर्थ श्रीपद वडेर स्वामी 27 जुलय ते 18 सप्टेंबर मजगती चतुर्मासाचे व्रत पाळटले। 25 जुलयाक स्वामीजी कुमटा मुक्कामांतल्यान बंगळुराक पावल्यात। भाविकांनी मिरवणूक काढून स्वामीजींक येवकार दिलो। श्री संस्था गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठ फुडल्या वर्साक 550 वर्सां पुराय करता। ह्या निमतान गौड सारस्वत समाजाच्या भक्तां वरवीं स्वामीन 550 दिसांक 550 करोड श्री रामनाम जप करपाचें थारायलां। 17 एप्रिल 2024 ते 18 ऑक्टोबर 2025 मेरेन हे रामनाम जप करप चलतले। सुमार 118 केंद्रांचेर तशेंच उपकेंद्रांचेर हे अभियान चलतलें। 27 जुलयाक सकाळ ते सांज मेरेन चातुर्मास व्रत स्विकारपाच्यो धार्मीक विधी जाल्यो। त्या उपरांत सभा कार्यक्रम जालो आनी भाविकांनी स्वामीजींचो आशिर्वाद घेतलो। आता श्री स्वाम्यांनी व्हडले संकल्प करून चालीक लायल्यात। मठाक 550 वर्सां जाता तेन्ना आराध्य दैवत श्री रामनाम तारक मंत्र 550 कोटी जपाचो संकल्प करून 17 एप्रिल 2024 ते दिसा हे अभियान सुरू केलां। ह्या रामनाम जपाची सांगता 18 ऑक्टोबर 2025 ह्या दिसा जातली। हो गुरुस्वाम्यांचो केल्लो संकल्प पुर्वतपाक व्हरपाची जबाबदारी आमची सगळ्यांची। समाज हिताचो सुख दिवपी हो तारक मंत्र्याचो संकल्प आनी पूर्ण करपाची प्रतिज्ञा करुया आनी रामनाम जप उमेदीन करून श्री स्वाम्यांच्या कृपेक आमी पात्र जावया। आम्ही 550 कोटी रामतारक मंत्र जप अभियान करता कसन करचे हे एक शाश्वत जावन उडगा सुरका मुकाबील चौडवांक एक प्रेरण जावका कसन करचे म्हणून आम्ही अशी विचार करत असताना आम्ही एक निर्णय केले की आमगेल्या पर्तगाळी मठांत महाद्वार जाले नंतर पहिले एक गुड्ड आशिल्लो। आता ते गुड्ड ते ना थंय आता एक बरेची एक जाग थंय एक निर्माण जाले। ते जाग अशी आसा की म्हळ्यार तुम्ही जर टॉप व्यू बर्ड व्यू पळयल्यार रामान हातांत धनुष घेतल्यार खंयचे आकार दिसता पळय त्याची आकारारीची आमगेले ते जाग निर्माण जाल्लो आसा। म्हळ्यार नॅचरली ते प्रभू रामचंद्र देवाले धनुष कशी आसा त्याची आकाराचेर आमगेले जाग्याचे नक्षा आमकां मेळत आसा। कडे आमी लेखले मठा कशी 550 वर्ष जाता आसा आनी प्रभू रामचंद्र देव आमकां प्राप्त जावन मठाक प्राप्त जावन 550 वर्ष जाता आसा आनी रामाक सम जावन गेनूची ते धनुषाच्या आकाराचे जागो यद्राक दिसता आसा त्या न्हयशीची सर्वही समाज बांधव एक गुरु मठाचे शब्द स्वाम्यान सांगिल ते शब्द 550 कोटी कर कामळ कितेरी अविरत जावन गेनू तांणी परिश्रम घालता आसाची तांणी त्याग करता आसाची घर सोडून गेन जप केंद्राक वता आसाची जप केंद्रांतल्यान आंगडी वता आसाची कसकी करून गेनू स्वामेल संकल्प परिपूर्ण जावं काम म्हळ कितेरी मस्त परिश्रम घेता आसाची तांक एक गौरव जावं काम म्हळ एक उडगासूर काम म्हळ कितेरी आमी कसन निश्चय केले की म्हळ्यार हे दोन कारण एक 550 वर्ष जाता आसा आनी 550 कोटी राम तारक मंत्र जप अभियान जाता आसा आनी ते जाग्याचे आकार रामाल ते धनुषाक समजावन गेनूची आशिल्ले निमित्तान आमी आलोचन केले की थंय एक नेला तुलेन म्हळ्यार फ्रॉम दी लँड बॉटम तुलेन 77 अडी 77 फिटाचे ब्रॉन्झाचे रामाल प्रतिमा थंय राबोवका स्थापन करका म्हणून गेनू